सगळ्यांकी नमस्कार. आमगेल कला कुसुम कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांके स्वागत करता. हांव वैष्णवी एन किणी विश्व कोंकणीची अलमनाय प्रस्तुत कर्नाटका आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेजारी MD करतस. आयचे आमगेले नवे एपिसोडांतू आमगेलोट आसाची वैष्णवी V भट. हानी कश म्हणून सांगणारी एक कन्नडार एक हें आस ಹೇಳಿಕೆ आस ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು म्हणून सांगून. सो तशी हांनी आमगेले एक युव प्रतिभे म्हणून सांगेत. आमगेले समाजारी आमगेले एक श्रावण मास येतना आमी कशी विंगड फूल ಒಟ್ಟು करताची एक एक चुडी एक घालतना तातूंत विंगड कलर्स आसता. तशीची हांगेल प्रतिभेंती विंगड कलर्स आसाची. सो हांगेले कसन पुरा टॅलेंट आसा ताजे बग्गे आमी पुरा जने आज पळया आनी कसन हांगेले आमकां शिकूंक मेळटा म्हणून पळया. ताजे पयस फुडें कार्यक्रम प्रारंभ करचे पयस फुडें वैष्णवी स्वागत करता हांव तुमकां. थँक्यू सो आमगेल्या मच. कार्यक्रमाक आयल्याक मस्त धन्यवाद. सो कार्यक्रम प्रारंभ करचे पयस फुडें एक देवाल स्तुती तुमगेले सॅक्सोफोनांत. जय. टेक्स्चर येता इन्स्ट्रुमेंटाचे टोन तू कितले एक डिफरन्स येत नाही अशी पद सांगतना एक इन्स्ट्रुमेंटाचे स्पेशली सॅक्सोफोन म्हणटना एक तांते एक घनते आसता तू. थँक्यू सो मच ते प्ले केलेल्याक. सो तुमगेल बघे एक सान परिचय हांव आमगेल्या ऑडियन्साक दिता. हांगेले हांव ऑलरेडी म्हणलें तशी मस्त सकड टॅलेंट हांगेल्या भोवन आसा. हांगेल बायोडेटा पळयतनाची तांत एक 5 डिफरंट सेक्शन्स आसाची. सो म्हाका मस्त खुशी जाली पळयतना. सो देर इज वन सेक्शन वीच डेडिकेटेड टू नृत्य डान्स. सो हांनी फस्ट हांगेल सानपणांतूच एक 3 वर्सां प्रायरीची हांनी भरतनाट्यमाचे तरबेती स्टार्ट केले आनी हांनी भरतनाट्यमाचे मस्त कार्यक्रम दिला. आनी तितलें मात्र न्ही तशीच ताका लागूनूच हांनी वोकल सॅक्सोफोन हांगेल हत्तर आसा जाल्यार वोकल अंते हन्नी कर्नाटकी शास्त्रीय संगीतांतू हन्नी जूनियर एग्जाम दिला. तितून मात्र
वॉयस अंतू लायक असं यु नो एरे ब्रेत्ते लायक असं सॅक्सोफोन प्ले करताची बट मग हंगेल हात हात लागता એટલે मकई कसले काम दी ना अरे हात मग तोंडा मात कला काम देता आणि तज निमते त्यांनी एक लायक आर्टिस्ट जावन असाची सो हंग पेंटिंग गारी मस्त आसक्ती असं सो ताजे ಬಗ್ಗೆ आम्ही मस्त आणि मुखार पळया तितले मात्र एक ॲज अ यंग यु नो ॲज अ यंग इन आर जनरेशन सो आम्ही युजली कसं करताची आमकां स्कूल असता एग्जाम असता ओके आय एम ऑलरेडी डुईंग सिंगींग नवा हांव डान्स करतस नवा हांव सॅक्सोफोन प्ले करतस नवा पूर येतलें म्हणून आमी लेकून बसताची ना स्काउट्स अँड गायड्स म्हळ्यार एक अनेक सेक्शन हांगेले बायोडेटारी ॲड जावन आसा सो इतली पुरा तुमी कशी अचीव केल्लीची कशी हाची पुरा जर्नी स्टार्ट कशी जाल्लें बेसिकली हाजे क्रेडिट्स हांव पुरा म्हगेल्या अम्मा कडेन अन्ना दिवच्याक इश्ट पळता ओके अम्मान सांग दोखून कसले म्हणल्यार तिका मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज ना आशिल्ल्या खंय वचच्याक यु नो सिच्युएशन घराची तशें आशिल्ली म्हणून सांगून तिका खंय वचचें जायनी सो ती केन्नाय म्हाका सांग दोखून सांगता तूं पुरान तें आसका म्हाका पुरान तें घालून सोडला डान्स अशें पुरो म्युजीक अशें पुरो स्कुलान तें तशीच कसले एक सान कॉम्पिटिशन असो पुरा के पार्टिसिपेट करायचं आशिल्ली प्रायज मागीरच विशय सो ग्रेट मॅन ओके बट हांव सो न्हू एनकरेज केल्यारी आमकां घेवचें तितलें आमगेल्यान तो एक इंट्रस्ट आसका सो तुमी घेवन न्हू यू नो यू म्हळ्यार शिकचें मात्र न्ही यू हॅव अचीव्ड इन दॅट सो दॅट इज रियली ग्रेट दॅट्स कमेंडेबल म्हाका तुमगेलें कसं म्हाका डावट कसं म्हणल्यार मेगेल्ल्या इमॅजिनेशन म्हणटा सॅक्सोफोन इज अ रियली डिफिकल्ट इंस्ट्रुमेंट दिस वर्ल्ड हॅज अ लॉट ऑफ पूरा डिफिकल्ट इंस्ट्रुमेंट्स होची बट एस्पेशली सॅक्सोफोन त्या कशी तुमकां सॅक्सोफोना वेरीच मोग आयलेलें एज यू सेड पुरा इंस्ट्रुमेंट खंयचे आसता ते आमकां पळयतना इजी दिसता पुरो जो इवन यू नो वेन यू प्ले इट इज पूरा इंस्ट्रुमेंट मस्त कष्ट खंयचेय सुलभ खंयचेय कष्ट म्हणना बट सॅक्सोफोन हांव कसले चूज केलें म्हळ्यार म्हगेल्या अज्जाक कसलें एक सान फंक्शन असो कसलें असो अज्जाक एक सॅक्सोफोन जावका वाजप आमगेलें कसलें घरा सान फंक्शन असो वाजप जावका सो एक पाटी हांव अशें अज्जाल घरा वतना म्हगेल्या आत्ताच सर ॲक्च्युली सर अज्जाला उलयता आशिल्लो अज्जाला उलयतना अज्जा सडन कस की म्हाका वतना वैशील कडेन तूं शिकता म्हणलो ओके सॅक्सोफोन शिकता ओके त्या सिच्युएशन म्हाका कसं सांगता तुमकां एक 6th 7th 8th हांव इमॅजिन करता 8th स्टँडर्डाचे अज्जा ओके कसं म्हणत वेंगट ओके शिकता ट्राय करता सरान सांगले ओके पाय दाखवून स्टार्ट करूया तू ब्लो येत की कसं म्हणून पळोवया कशें जाता म्हणून स्टार्ट करूया म्हणून सांगलें सो अज्जाने सॅक्सोफोन घेवन दिला म्हाका फिमेल सॅक्सोफोन अज्जान घेवन दिलेलें सॅक्सोफोन सो थंय दाखवून स्टार्ट जालें हांव अशें तरी अज्जा कसं ना सॅक्सोफोन हांव जाल्यार तशें म्हणटाशिल्ली बट स्टील यू टूक इट एज अ आनी क्लास स्टार्ट जाल्ले क्लास स्टार्ट जावन न्हू टुडे यू आर सिटींग हियर सुमार सोलो तुम्ही कॉन्सर्ट्स दिला तितले मात्र न्ही हांनी वर्ल्ड कल्चरल फेस्ट दिल्लीन तूं जावन आशिल्लें आर्ट ऑफ लिविंग हेडेड बाय श्री श्री रविशंकर गुरुजी सो हे हांतू तुमी प्ले केला तितले मात्र न्ही तुमगेलें एक यूट्यूब चॅनल आसा सो हांगा तर आयला तुमी सो दॅट जर्नी त्या कशी तुमी डिसायड केली की म्हाका अंत अचीव करका ऑनेस्टली सांगता जाल्यार ताका कसले मेल मात्ता नाशिल्लें स्टार्ट करतना हांव अशी एकच की नवे विद्य म्हणून स्टार्ट केल्या त्या म्हाका आज हांगा ते हाडला म्हळ्यार म्हाका एक्चुली मस्त खुशी फील जाता अज्जाक मस्त थँक्यू म्हणून मना दुखून सांगता म्हणून जाता एक घड इन सो मेनी बिग एक सान डिसिजन दुखून कितले पुरा अनफोल्ड जाता म्हण सांगून सो रियली ग्रेट ओके सॅक्सोफोन अज्जान सांगली तुमकां सो वॉट अबाउट ड्रॉइंग एक्चुअली म्हगेली फुल फॅमिली म्हगेले आन समेत मस्त लायक आर्टिस्ट लायक ड्रॉइंग करता ओके अनाल नाव वरदराज भट ओके सो थंय दोखून मे बी अन्ना लोट्टू सान आसतना अशी आर्ट करता आशिल्ली सान तेंक मागीर क्लासा वता आशिल्ली म्हळ्यार मस्त सिरियसली न्ही वता आशिल्ली क्लासाक त्याच्यात तरी एक 6th 7th म्हणटाना चिके इंट्रस्ट डेवलप जालें म्हाका म्हळ्यार फ्री टायमान तूं कसं लायक आर्ट करूया पेंट करूया म्हणून ताज्या तरी एक्चुअल क्लासेस जॉईन जाली दया सर म्हणून म्हगेले एक सर तागेला क्लासेस घेतला चारकोल नवे नवे टायपाचे मस्त तागेला शिकूंक मेळ्ळें एक प्रोपोर्शन अशा पुरो ड्रॉइंग जाचे एक पेंटिंग करतना प्रोपोर्शन
एक हात Okay. हात इतलेस का पाय इतलेस का म्हणून Oh, एक wow. proportions असता सो तापुरे तागेला शिकूंक मेळ्ळें म्हाका सो खंयची पुरो डिफरंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स डू यू नो? ऑयल पेंटिंग करता ॲक्रेलिक Okay. करता चारकोल म्हणलें ना त्या स्केच करता पेन्सिल स्केच आणि रिसेंटली हांव तांजावूर म्हण एक आर्ट शिकल्या वाव, ओके. लक्ष्मी मॅम म्हणून तेण शिकयलें म्हाका ओके. तेवे तशीच ॲक्च्युली सांग एक इन्सिडेंट शेअर करता Sure, हांव डेल्ली चमकलें ना त्या सॅक्सोफोन प्रोग्रामा खातीर वय. थंय तिगेल गुर्तु जालें तन्नी डेल्ली अशें मिगेल Okay. मामा तांजावुरा मामा सो थंय तिगेल घरा अम्म रब्बिली ओके. सो अम्मान थंय दोकून वापस म्हाका शेतान म्हगेलें म्हणलें अशें अशी त्या पेंटींग आमी घेवन येयल्ली तिगेल घरा दोकून एक सांज ओके. अशेंच ती माई हें करता कितलें चंद करता पळय तुवें शिकूं का म्हूण म्हणलें ओके. जाय तर म्हाका पळोवया म्हूण सांगलें तर म्हणलें तें डेल्ली अशें हांव हांगा कशें शिकचें म्हूण सांगलें करेक्ट. वय. ताज्याला कोविडा टायमारी म्हगेलें नशीब की कसं म्हूण म्हाका गोतना ओके. तांणी मंगळूरा शिफ्ट शिफ्ट जाली जाली. ओके. सो मंगळूरा शिफ्ट जाता तीन फर्स्ट कॉल करून अम्मा सांगलें अशें अशें हांव मंगळूरा आयल्या म्हूण सांगून ताज्यान अम्मा नेम गेलो तूं कसं शिकयता म्हूण सांगून ओके. मागीर म्हाका मस्त स्टुडंट आशिल्लेची म्हूण म्हणली मागीर म्हगेलें तुवें शिकूं का खंय तशी आय यू विलिंग टू टीच हर शिकोया केन्ना ती फ्री आस म्हूण सांग येवो म्हूण सांगून सो ताजे निमित्त एक आनी एक आर्ट शिकूंक मेळ्ळें तांजावूर सो व्हॉट इज दिस तांजावूर? तांजावूर पेंटिंगाचें स्पेशालिटी कसं म्हणल्यार आमी त्या पेंटींग कंप्लीट करचें गोल्ड फॉयलान 24 कॅरेट्स रियल गोल्ड ओ. कळवा आनी म्हाका पेस्ट म्हूण एक करताची एम्बोजींग कोर न्हू तशी आनी काय पूरा मत वेला मातशें सो गोल्ड. गोल्ड So the paint is gold or what do you like? हां त्या फॉयल मेळटा It's a foil. So foil or painting gold? फॉयला पेंटींग न्ही फर्स्ट नॉर्मल पेंटींग बोर्डान Okay. नॉर्मल Painting पेंटींग करचें. म्हाका पेस्टान तूं एम्बोज करताचे आमी एम्बोजींग कळवा म्हाका paste म्हळ्यार? हां तशें म्हाका पेस्ट म्हळ्यार एक पेस्ट Oh, it's a glue म्हण केवा. ग्लू म्हणके ग्लू Okay, आनी fine. चॉक पावडराचे एक पेस्ट Okay. ताजे जोडटो आमी कसा पुरो आमकां एरियाज एम्बोज कोरका कशी Wow. डिझायन कोरका फ्लावर्स जाल्यार फ्लावर्स त्या कोर न्हू ताजे वयरी गोल्ड फॉयलान तूं हें करचें Wow. Craft. So तुम्ही केला? You've केला. done this? Right, yes. That's really amazing. So डान्सा जर्नी बघ सांगा म्हाका. डान्साच बगे सांगका जाल्यार म्हगेलें हांव स्कुला वचे पयस फुडें चमकलेली डान्स क्लासाक 3 years असतात 3 years तुमका. असताना Okay. डान्स स्कुला वचे पयस फुडें डान्स जॉयन जालेलो हांव सो त्या एक एक्चुली म्हगेल्या फॅमिलीन तुजो ऑलमोस्ट मस्त जनाक हांव डान्सर म्हणू गो तशें सांद Okay. म्हळ्यार सांदकून हांव डान्स आशिल्ली कसलें एक सांद फंक्शन असो कसलें कॉम्पिटिशन असो पुराके पार्टिसिपेट करता आशिल्ली सो आम्मा मस्त एनकरेज करता आशिल्ली डान्साक वस 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 करून सो थंय दोकून स्टार्ट जालें डान्साचें डान्स प्रोग्राम्स आनी ग्रेट. सो हें पुरो करतना स्कुलाक वता आशिल्ली तुमी? सो खंयच्या स्कुला चमकलेली तुमी? फर्स्ट स्कूल म्हगेलें जॉयलँड म्हणून Joyland. ताज्या तरी शारदा सो तुमच्या विद्यालय स्कुलान पण तुमी फेमस ॲज अ टॅलेंटेड गर्ल. ओके. सो तुमी आतां जॉबार आसाची न्ही ना? जॉब म्हळ्यार हांव CA करता सर राधेशने Okay. अणकोनचो Great. इंटर्नशीप करता सो 2 वर्सां जाला Okay. रिसेंटली म्हगेलें इंटर क्लियर जाल्ल्या ओके. फायनल्स बरोवंक ओके. हांव तुमकां एक प्रॅक्टिकल क्वेश्चन निमगे घेता. दिस सीम्स रियली इम्पॉसिबल म्हाका तो इम्पॉसिबल दिसता. टेल मी तुमगेलें डेचे टायम टेबल हाऊ डू यू गिव टायम टू डिफरंट थिंग्स? सकाळी ऑफिसा वता ओके. घरा एक 6 मंथान पावता ओके. मागीर एक सेल्फ वेळ अशीची टायमपास यू टेक गिव टायम टू युअरसेल्फ. ओके. मागीर सॅक्सोफोन ओके. पेंटींग अशें मन येताना कसलें Okay. छंद दिसलें म्हणून जाल्यार ओके कोरया म्हूण सांग तेन्ना खंयचे आमी म्हगेलें तांजावूर करता आसतना हांव तशें सेम हांगा एक दिवस सॅक्सोफोन एक दिवस ते गेले वचचें ओके. तशें फायन. सो तुमी तुमगेले कितले सॅक्सोफोन्स आसात? 2 आसा दोन आसा. एक आजान येवन दिलेला Okay. एक This is a new one. न्यू वन त्या सॅक्सोफोन धरतना एक लुक विंगड असतं म्हाका. इट लुक्स सो डिफरंट. इट लुक्स रियली अमेझिंग. सो तुमगेले इंस्ट्रुमेंटल बघे आमचे सांगता वॉट डिफरंट पार्ट्स अँड हाऊ डू ओके म्हळ्यार म्हाका फुल कन्फ्युजन म्हळ्यार सो मेनी कीज आर देयर. पूरे अंदाज पूरे कीजाची एक्चुअली कितले कीज म्हणून हांवें काउंट करनी सो मेनी म्हळ्यार एक एक की बंद केला क्लोज केला एक शब्द आयकता Okay. एक स्वर नोटेशन Okay. घेता सो देर इज गोल्डन हां. आणि दॅट साईज व्हड जाता येता ताचे गोल्डन द वन Yeah. इनसाइड या नो हियर हांग भितर Yeah. सो दिस इज इन्क्रीजिंग इन साईज. वय सो वॉट इज मे बी त्या डिझायन केलेले तसे एक सो चेंज जाता आसता. ओके. ना 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 अशी असता
ओके इंडियन सॅक्सोफोनान तू अशी मस्त कीज असना इतली कीज असना डबल की म्हणटाची ओके इंडियन सॅक्सोफोन एक की असता ओके आणि चिके हार्ड असता ब्लोईंग इंडियन सॅक्सोफोनांत ओके सो स्टार्ट करतना आमी एक्चुअली तांतू स्टार्ट करताचे म्हणल्यार आमकां त्या कोर स्ट्रेंथ डेव्हलप जातना सो वॉट इज दिस कोर स्ट्रेंथ तुम्ही फर्स्ट एक ब्लो म्हणलं सो वॉट इज दॅट आमी सॅक्सोफोनाक वार दिवका ना कीज हातान प्ले करचे विंगड बट ताचे भितर ब्लो करचे एक हें आसता हाऊ लॉंग डू टेक टू लर्न इट ॲक्च्युली आनी काही शिकता असे म्हळ्यार एक मेन कष्ट पार्ट सॅक्सोफोन प्ले कोच मिगेल्ला एक्सपिरियन्सा प्रकार मस्त अपस्वर येता स्टार्टिंग शिकताना बिकॉज ऑफ इनक्रीज्ड ब्लो वी आर गिविंग टू मच प्रेशर इनक्रीज ब्लो अशा पुरो कीज एक चूर तेकट तेकट जाल्यार अपस्वर येता सो त्या आमी केदान कंट्रोल करू शिकताची इनिशियल स्टार्ट करतना मस्त अपस्वर येता आशिल्ला मस्त किळयत आशिल्लीच कसं गोंया ओके बट शिकता शिकताच पण आमी त्या कशी कंट्रोल कशी उण चड करताची आमीची ह्या कोण घेवं कोणें सांगून करूं जायना आमीच आयकून म्हळ्यार आमी त्या कशें म्हणचे खंय आमी चुकता आमी प्ले करतना कळतना एक सडन शब्द येता ओके खंयच्यान निमित्त आयला म्हणून आमकां एक आयडिया आसतना सो नेक्स्ट टायम प्ले करतना ओके त्या कर ना तशी पळोवन घेवंक हाऊ डू यू टेक केअर म्हणजे कशी इन्स्ट्रुमेंट पळोवन घेता तुम्ही मेंटेनन्स म्हळ्यार एवरी प्रोग्राम जल कुडले एक पट्टी पुसोन माउथ पीस क्लीन कर ओके 3 पार्ट्स ओके माउथ पीस हे तक्का कनेक्टिंग हे सॅक्सोफोन इन्स्ट्रुमेंट सो हे आनी हाजी रीड आसना क्लीन करून So as because I'm a vocalist, we actually walk into a show, the most we carry is probably personal mic. That way very few like professional असेल त्यांनी carry करताचे आणि एक probably lyric stand carry करताचे आणि probably a tablet or a lyrics book and we walk in. But you usually as an instrument, most musicians are for them it's not easy, right? It's very heavy मस्त जड आसा मागीर ट्रॅव्हल करच्या इन्स्ट्रुमेंट घेवन मस्त केअर जावक मस्त सो वाय खंयचे एक टायम आयल की मस्त कष्ट हें कसं करूं जड एक्चुअली केन्नाय फील जाता म्हळ्यार ट्रॅव्हल करूं का आमी तेका तेकट वताना धरका वयना त्या बॅग जड आसा इंस्ट्रुमेंट जड जड ताची बॅग सो वरच्याक हाडच्याक कश्ट इन द सेन्स वेन यू आर लर्निंग टू प्ले did you ever feel ki must kashtas maka no you never felt it great मला तितला कसं की मग होत ना वत तशें क्लासेस नॉर्मल जावन आनी म्हाका तेदान तितल्या जेन्युअनली सांगता जाल्यार 10th सेकंड PUC म्हूण सांगून मस्त म्हाका क्लासेस अटेंड करूं जाय न्ही ओके आनी इनिशियली म्हाका सॅक्सोफोन सरा लांग आसता आशिल्ला सो वच्चा तेज प्ले करचें मस्त घरा प्रॅक्टीस आनी करूं जाय नाशिल्लें तर म्हाका कळना कसं चुकल्यार पळा करेक्ट सो मागीर कॅरी करता मागीर ट्रान्सपोर्ट स्कूटर की कार की आसता सो तितले कश्ट म्हूण जाय न्ही कॅरी करूं का ब्लो प्लेइंग So how if at atmak to saxophone atmak shikka म्हणसलेली what would be the first step what should I practice म्हळ्यार अशें कसलें एक्सरसाइज करता की some exercise केलो जन म्हणटा तुमगे टीचर म्युझिक टीचर फर्स्ट डे तुगेले स्टुडंट येता हां मातशें तुका सॅक्सोफोन दिवन ब्लो कर म्हळ्यार वार घाली म्हण विदाउट एनी की कसले की आपण अशें वार घाली कशेंच पळोवपाक मागीर तूं कशेची what if I'm terrible at it you can't be terrible at it unless and until you feel it. Acha, okay. So you think everybody can play a saxophone? I think yes. Everybody can play if they want to. Yeah. So तुमको already एक musical base आशिल न्ही मॅम since you had learned Carnatic classical music. So do you think it helped you? वय ॲक्च्युली ह्या नोटेशन्स पुरा सांगू जाय तर म्हणजे एक टीचर जाले एक आसता बट ताळा ज्ञान आसा पुरो एक साहित्य कशें म्हणचे ताळा ज्ञान मस्त आयला म्हाका म्युजिकान मी एक डोल आउट प्ले करता जाल्यार तबला आउट प्ले करता जाल्यार खंय कसं स्टॉप घेवका कशें कंटिन्यू करता त्या पुरा मी गेला म्युजिकान निमित्ती ज्ञान आशिल्लें निमित्ती जाल्ला ग्रेट म्युझिशियन पेंटर saxophone artist could be a vocalist probably शिकला तुम्ही पेंटर स्काउट्स अँड गाईड्स बघ सांगता आमकां स्काउट्स अँड गाईड्स
हांव तुमी आसक्ती कशी आयले म्हळ्यार पुराय जने आय एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट सो म्हाका बोत न्हू तेजे बद्दल ओके आमगेल्या स्कुलान तूं मस्त एक्टिवली हें कर शारदा विद्यालयान तूं मस्त हें करता आशिल्लें तेन्ना स्काउट एंड गायड्स आतां तशीची ताका एक सेपरेट क्लासीस पुरे घेता आशिल्ले स्कूल जाता तर एक घंटो वीकली वन्स क्लासीस आशिल्ला मागीर आमगेले टिचर्स ट्रेन्ड आशिल्लेची स्काउट एंड गायड्सान तुजी ट्रेनिंग घेवन अशें मागीर तान मस्त स्टेजीस आस सो स्कुलान प्रथम प्रवेश प्रथम द्वितीय तृतीय मागीर राज पुरस्कार राष्ट्रपती सो स्कुलान तूं आसतना एक म्हळ्यार एक क्लास जाले कुडले तांणी मस्त पुरो आसता शिकूंक जाता जाता एक एग्जाम्स बरयल्या राष्ट्रपती एक्चुअली हांव करना म्हणून बशिल्ली हांवें अम्मान कितले पुश केला म्हणून करी हांगा ते कसा लाग सोडता म्हूण सांगून लास्ट राष्ट्रपती लेवल एग्जाम तुमी केला क्लियर रियली ग्रेट ताज्यात तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा आमकां UK वचचे एक कॅम्प आशिल्ले जंबोरी म्हूण सांगून इंग्लंडान तो एक 7 days कॅम्प आशिल्लो सो स्कुला दोकून आमगेले स्कूल सिलेक्ट जालेला इंडियान आमगेले स्कूल एक आनी पंजाबान तू खंयची एक स्कूल सो हांगा दोकून आमी तेजे अमकां केलेलेची 7 days कॅम्प दावे एक मस्त ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स म्हणून येता सो तुमगेले फेवरेट आर्टिस्ट कोण सॅक्सोफोन आर्टिस्ट जावो म्युझिशियन जावो अनेक डाऊट ना कद्री गोपालनाथ सर मस्त खोश म्हाका तांगेला प्लेईंग आयकुच्याक तितल्या म्हळ्यार तांणी लिटरली खेळटा इन्स्ट्रुमेंट लिटरली खेळटा लेवल डिफरंट लेवल न्ही एज एन आर्टिस्ट यू प्लेइंग विथ द नोट्स करेक्ट आणि सॅक्सोफोन तू कशी प्ले केलं तर ऐकता ओके त्या स्टेजाक पावका जाल्यार रीच सो कॅन यू प्ले समथिंग फॉर अस ओके एनी ऑफ योर फेवरेट हिंदी सॉन्ग प्ले करता खंयचे सॉन्ग प्ले करता सर एक प्यार का नगमा ग्रेट सो सूदिंग थँक्यू सो म्हाका लागता कसं जाल्यार अब्बाई लेड म्हणून सांगून सो तुमकांय तशी यू नो फील जाता जाल्यार तुमी केन्नाय यू नो ऑन युअर फिंगर टिप्स इट इज देर तुमगेलें यूट्यूब चॅनल आसा ताजें नांव कसं वैष्णवी भट सॅक्सोफोन वैष्णवी भट सॅक्सोफोन म्हणून तांगेलें ओन यूट्यूब चॅनल आसा थंय वचून तुमी तांगेले कवर सॉंग्स पळयात सो तुमी केन्नाय स्टेजा वचून तुमकां स्टेज फियर जावं आसता की केन्नाय ऑब्वियसली ओके हाऊ डू ओवरकम इट काय ना स्टार्ट करता स्टेज तू प्ले केल कुडले समजत पुरे नॉर्मल जाता सो तुमगेले म्युजिकल जर्नी तुमगेले मोस्ट मेमोरेबल डे म्हळ्यार खंयचें आसता एक ह्यांची वर्ल्ड कल्चरल फेस्ट अटेंड केला आता 3 दिवसाचा प्रोग्राम आशिल्ला सो मस्त लायक एक्सपिरियन्स आनी एक रिसेंटली बँगलोरान तो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका प्ले करूंक ओके सोना गणेश नायक म्हणून हांणी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी
दिल्ला. ओके. सो त्या हांव कसं लायक मस्त दॅट्स व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट इता म्हणल्यार मेल फर्स्ट एवर स्टँडींग परफॉर्मन्स हांव ते म्हळ्यार तितले जनाल एदुरू प्ले करूं मेळ्ळा आनी ऑडियन्स मस्त मस्त एनकरेज करता आशिल्ली. Okay. So, which other saxophone artist inspires you other than the legend? आमगेल समाजान तो और I think all over India, female saxophonists are very, churd nachi. So, which other fellow artists do you know who is really great at it? अंजली शानबाग म्हणून आसा. वय तानी आमगेल कार्यक्रम आयलेले वय मस्त तानी मस्त लायव प्ले करता. शी इज रियली ग्रेट. तांणी इन्स्पायर करताच मस्त प्ले करूंक. तासून मुगेल सराची मस्त मस्त शिकू मेळ्ळा सराला दोकून. सो म्हाका सरान प्लेईंग जाल्यार मस्त खूश जावचें सर. कोणेय प्ले करतना खुशी जाता आयकुशाक सॅक्सोफोन. So you play all kinds of music with saxophone, like आज स्टार्ट केला. What different kinds do you play? Different kinds as in like winged movie songs. Genres, way. Movie songs at recent start केला तितल्याच्यावर. मेगेलेत like experiment. To learn by yourself. Way. That's really. क्लास बच्चा जाता ना म्हाका सॅक्सोफोन म्हळ्यार टायम मेळटा ना एक मेगेल्या शेड्युलाच्या. मागीर केलो पट्टी बागलोडी सर राजेश राव बागलोडी म्हणून तांगे लागीं अशें ऑनलायन क्लास घेता क्लासिकलचे के चड शिकू का म्हणून सांगून. सो तांगे लागून. So tumgel mankechat probably there are so many artists who want to take up an instrument and who want to learn saxophone. So what do you want to advise to them? See, पळोवन कष्टस म्हणून लेखून आजा. If you want to play it, just go for it. मागीर बाकीच पुरे ताज्यातल्या त्या टायमाक पडटा प्लेस. So in this field तुम्ही in your future तुम्ही कसं करता म्हणून प्लॅन केला? What do you want to perceive in the future? Where do you see yourself? सॅक्सोफोन डेफिनेटली आनीक मस्त शिकू असावा. क्लासिकल अशा पुरो विंगड स्टायल्स अशा पुरो आनीक मातशें शिकू का. मागीर अशी जुगलबंदी टायप्स पडा ते शिकू का. त्या शिकू का ऑन द स्पॉट न्हू. ओके त्या शिकू का म्हूण आसा. त्या सोडून म्हगेल्या करिक्युलर्स पळोवंक जाल्यार हें CA करता आसा. ओके. कितले जाता ट्राय करता. All the best तुमकां. सांग जावो. So moving on to little fun part. Okay. So usually हांव एक एक्सरसाइज करयता आमगेल्या गेस्टाक आसतना की हांव एक पद कॉमन पुरो जेन्ना गोत्तशिल्लें तसलें पद कसलें कश्ट आसना तें हांव कोंकणीन तूं ट्रान्सलेट करून दवरता. सो यू हॅव टू आयडेंटिफाय विथ सॉंग एंड इफ पॉसिबल हॅव टू प्ले इट फॉर अस. ओके. इज इट फायन? तुमकां इफ यू नॉट प्लेइंग इट ऑन सॅक्सोफोन आय मेक यू सिंग इट. ओके. So एक आशी तुका पोटलोवन धरचे. एक आशी तुका पोटलोवन धरचे. एक आशी तुका मोग करचे. कन्नड पद या ट्रान्सलेट करतात की तुमकां. आर यू गेसिंग इट? ओके लेट मी ट्राय. एक आशी तुमकां पोटलोवन धरचे. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ. Yes, you're right. Okay. Can you please play it for us or sing it for us? No, I'll play. You play it? Great.
थँक्यू सो मच एमेगेला वन ऑफ द फेवरेट सॉंग्स ॲक्च्युली ताका हांवें ह्याच पद तुमकां एक्सरसायज दिल्ले सो हात जोडटू आमी आमगेल कार्यक्रमाच्या एंडा येतसाची थँक्यू सो मच तुम्ही मस्त बिझी आसाची इन युअर स्केड्यूल यू आर व्हेरी टायट स्केड्यूल स्टील यू हॅव टेकन आमगेल्या कार्यक्रम येवचे तुम्ही टायम घेतलाची ताका तुमकां मस्त थँक्यू म्हणटा अँड तुमगेले एक जो मेमरी आसता तुमगेल्या अचिवमेंट्साचे केला ग्लिम्पस आमगेले आसता सो प्लीज आमी आमगे स्क्रिनार आमी दाखयताची सो कॅन यू प्लीज टॉक अबाउट या मेगेल फर्स्ट ऑयल पेंटिंग बुद्धाचे म्हाका बुद्धा मस्त इश्ट म्हळ्यार आयडल्सो स्टॅच्यूजो वेरी खुशी जाता म्हाका पळोवपाक सो हें एक ट्राय केलेला ऑयल वेरी पेंटिंग ब्युटिफूल वाव या रिसेंट केलेलं एक पेंटिंग हांव ओके कृष्णाष्टमीक एक सेल्फ टायम आसा म्हणटा ना कसकी पळोवन मस्त खूश जाले पेंटिंग सो ट्राय केला वेरी ब्युटिफूल सो क्यूट ओ इज दिस वॉल आर्ट मेगेल बाप्पाल घर या ओ बाप्पाल घरा पेंटिंग केलेला सो प्रिटी अँड दिस या म्हणलं तांजावूर आर्ट शिकतस म्हणून सांगू न्हू ओ या ओ सो दॅट इज अ गोल्ड दॅट इज रियल गोल्ड वय पळा रियल गोल्ड आहे वाव 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಆಂಡಾಳಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ कितलो टाइम घेता करूक ಆಕ್ಚುಲಿ 40 days भितर कंप्लीट कोर येता ओके बट मिगेले मदें तू अटेम्प्ट आयले एक मिगेले हाजे सीएचे इंटर सो सेल्फ टाइम कंप्लीट करू जायनी त्याच्यात तरी पसरेज येऊन कोण स्टार्ट या हाजे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टाच्या तांगेल मॅगझिनान तू आयला दिल्लीच न्ही वा वय तमिल सर ओके ओके लागी आशिल्लो Oh, that is the other saxophone that you're having in that photo. वय इंडियन सॅक्सोफोन ह्या शारदे वेळारी डान्साच्या So pretty. ह्या वेताचे Same. वय ह्या रिसेंटली म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या धर्मस्थळांत प्ले करूक सो वीरेंद्र हेगडे सर तांगेलोट्टो एक So beautiful. या मिगेल राष्ट्रपती पुरस्कार जालाचे फोटो Two face photo. Oh, the second row, last one. Right, last one. Okay. Sorry. It's okay. Okay. Yeah. या यूकेचे ते पुरा आमगेल ಒಟ್ಟು आशिल्ले पुरा जनाले फोटो एत्तान आमी लास्ट काडलेलो फोटो Beautiful. ताजेची And न्यूजपेपर article. Wow. Okay. So beautiful. Yeah, pura padetana you really inspire me and a lot of other artists around us. So I know mast sakad anike tumhi achieve koruka म्हणून so in case future ari it's there some other instrument that maka शिकचे आसा म्हणून सांगलारी खंयचे आसता ते actually मिगेल बच्चन आनी बाप्पान म्हाका फ्लूट घेवन दिला शीक म्हणून सांगू न्हू सो okay you want to learn वय मस्त आशेस प्ले करता usually saxophone play केला is it different or is it same the हांव स्टार्ट केले प्रकारचे के डिफरन्स आसता ते म्हळ्यार हान तू बटन्स न्हू तातूंत खाली तू ते फ्लूटा होल्स आसता न्हू त्या कवर कोर न्हू प्ले करचे okay डिफरन्स आसा all the best for that. Thank you so Anike mastu tumhi achieve kara life ari and thank you so much for coming to our show. Thank you so much for inviting me here. Hantu आम्ही आमगेल्या कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करताची प्रतिवार अशी आम्ही नवे नवे कलाविदावट्टू हांगा येवन तुमगेलोट्टू तांगेलोट्टू इंटरॅक्ट करताची सो ह्या प्रोग्राम मिस करनाशी पळोवपाक जाल्यार विश्व कोंकणी चॅनलाक तुम्ही सबस्क्रायब कराची धन्यवाद.